बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगला बापा हे वेळा पासत आम्ही तुका हारकान दिता दिनवासता हे तुझे उतरा पासत आम्ही तुका हारकान दिता हे तुझे उतर जिवीत वाट आणि सोत बापा हो वेळ आमकां फावो केलेल्या पासत आम्ही तुका दिनवासता हे तुझे उतर आयकूंक आमकां तुवें विचून काडपा ह्या वेळार आमकां कसलीच आडकोड येवंक दिवं नाका हें सेशन कंप्लीटली हांव सरेंडर करता हांव तुज्या आदीन घालता बापा म्हज्या भावाक जो कितें तो उलयतलो तें तुजेंच उतर जावं दी ताचें कांयच न्हय पूण सगळें तुजें हें उतर जाता तितलें सोंपें जावं दी आमकां समजिकाय मेळूंक आनी समजिकाय मेळटूच तें आमी आमच्या जिवितांत आपणावपाक आमकां तुजो आदार दी हे सगळे म्हज्या भयणां पासत म्हज्या भावां पासत हांव तुका दिनवासता तुजें उतर आयकून तें वेव्हारांत घालूंक आनी तें उतर दुसऱ्यांक दिवंक तुवें आमकां विंचून काडलें पूण त्या उतराची पयलीं आमकां समजिकाय जाय पवित्र आत्म्या आमचे भितर तूं जियेताय आमकां वाट दाखय आमकां तुज्या उतराची दिसा दिसपट्टी समजिकाय दी हे मागणें आमी करता जेजू तुज्या पुताचे नांवी आमेन 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 थँक यू Amen. Amen. Jesu karga. Amen. जेजू karga कोणागे टेस्टिमनी हा हॅलो Yes, sister, मुगे कहा धाकटीशी. प्रेज गॉड जनीना म्हज्या ऑफिसांत म्हाका एक एग्जाम सेक्शनाक घालपाक ऑर्डर काडली तेणी कॅप म्हण आसता एग्जाम सेक्शनान न्ही ते कॅप म्हणल्यार ते एग्जाम सेक्शनाचे हांवें इनचार्ज आहा आनी हांवें तें करपा जाय आनी ते सगळे ऑजराच्यो आन्सर पेपर्स ते आनी ते खूब एशे कोन्न बर्डनसम काम तें आनी रिस्पॉन्सिबिलिटीचें काम तरी आनी म्हाका एकल्याकूय गायला आनी सगळे हेर पिवनांक गायला आनी आतां हांव कितें करतलें जेजू म्हणलें तूं जाणा तें वर्कलोड टायम बाउंड काम आनी सारकें अशें करून वारीचें काम अशें म्हणून आनी जेजू तुज्या हातीन घालता म्हणलें हें सगळें आनी हांव ते स्क्रिप्चर्स उलोवंक रावलें एक्सॉडस 14 मागीर 2 Thessalonians 3:3 आनी Isaiah 54:14 हे स्क्रिप्चर्स हांव म्हणीत रावलें आनी एक स्पिरिच्युअल भयणी कडेन हांवें एग्रीमेंट केलो आनी लेट्स प्रे म्हूण सांगलें आनी आय ट्रस्ट माय गॉड गोइंग टू गिव मी विक्ट्री आनी हांव गेलें ऑफिसा वचले हांव डायरेक्ट म्हाका जेजून बोर्ड दिलें मुगे ऑथॉरिटीजा कडेन वचोन उलोवपाक आनी मॅडम म्हणलें हें म्हाका म्हणलें कॅपेसिटी जावपा ना करपाक प्लीज यू सी इफ यू कॅन चेंज दीस माय नेम ओके म्हणूं लागलें आनी म्हाका थिंगाचें धाडपाचें बंद केलें इट इज नॉट बिकॉज द वर्क बट आय ट्रस्टेड माय लॉर्ड May I give glory for my God. Thank you, Jesus. जेजू karga प्रेज गॉड हांव आनी उलयता हा प्रेज जेजस आनी कोण हा Hallelujah. Thank you, Jesus.
Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. कोण ना कोण उलयना कोणाची टेस्टिमनी हा कितें तरी चलता आमच्या जिवितान जाणे म्हज्या भयणीनो भाव भयणीनो आता कितें घडटा जाणे आमी अशा वेळार पावल्या आमी जेन्ना आमी म्हणटा म्हाका म्हाका कसली पिडा आसली आनी कसली दूख आसली कसले त्रास आसले आनी आतां देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका ती पेकोवणी मेवली आनी ही गोवायकी बरी हा हांव जाणो देवाच्या उतरा वरवीं आमी बरी जाता वय की ना पूण जाणय हो काळ असो पावला जेन्ना आमी फकत आमकां पिडा येना आमकां कसले त्रास म्हणल्यार आमच्या जिवितान कसली आळकोर अशी येता ओ येना ही कांय ना येतात पूण आमचे कुडीक आतां कसले त्रास म्हणजे कसलेच पिडा केन्नाच येवपाक फावना हो काळ असो पावला कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा जाल्यार आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जियोवपाक गरजेचें आनी जो कोण एक सासणीक जिवीत जियेता ताका ताचे कुडीन ताका बरी भलायकी आसता ताका पिडा येना कित्याक तें उतर ताचे भितर मास जालां देखून आमी आतां ह्या काळार असल्यो गोवायकी दिना म्हाका अशें जालें तशें जालें हें दुडून हाडलें ही म्हाका पिडा येयल्ली पूण आमची आतां ह्या वेळार कसली गोवायकी आसूंक जाय की आमी वेतांव देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकयता दुसऱ्यांक देवाचें उतर सांगता दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी आमंत्रण दिता लोक आजून पासून धर्म करता मिसाक वेता हें करता तेच करता नवें करता जें लादाई करता जे करीत आसा देवस्पण करीत येयल्या पूण तांच्या जिवितान ताणें कसलेंच बरेंपण पळोवंक ना तांकां हांव वचोन उतर शिकयता ताचें जिवीत आतां बदल्लां असल्यो गोवायकी ह्या काळार निमाण्या काळार आमी दिता समजल्यार तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता न्ही वय ब्रदर म्हणटच जेन्ना आमी ह्या वेळार ह्या बुधवारा दीस आमी गोवायकी दिवंक येता आमकां जाय सांगपाक आमचे वरवीं देवान कितें केलां हें उतर जें आमी आयकता हें उतर जें आमी पाळटा ही आमकां बरी भलायकी मेळ्ळ्या आमच्या जिवितान सगळें बरें वय हांव म्हणिना आमच्या जिवितान दुमाळो येवचो ना लोक आमकां नाकारचो ना लोक आमकां पयस धरचो ना लोक आमचेर आड उलोवचो ना अशें हांव म्हणना म्हणटले लोक तूं कितलो लागीं देवा कडेन ये तितलो लोक तुका दुमाळो हाडटलो तुका नाकारतलो तुका बरे भाशेन सजमचो ना पूण तुज्या संवसाराचो आसा जाल्यार पार्टी करताय पिकनिकेक वेताय मोजा मारताय कोण तुजेर आड येवचो ना कित्याक तूं आतां ह्या संवसाराचो मनीस प्रेज गॉड तूं ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलताय म्हणजे तुका तुजेर कोणाचेर आड येवंक जायना कित्याक संवसाराचो लोक संवसाराच्या लोकांचो मोग करता द वर्ल्ड लव्स इट्स ओन पूण ह्या काळार आमकां कितलो लोक नाकारूं कितलो लोक आमकां पयस धरूं कितलो आमचेर आड उलोवं कितलो लोक आमकां बरे भाशेन सजमनासतना आमचेर कितें वायट उलोवं आमचें नांव पिड्यार करूं आमकां तांचे विशीं कांयच पडना कित्याक आमची चोत्राय जेजूचेर आहा आमकां देवान सांगलां वसात आनी बरी खबर दियात जितली लोकांक जी भायर आहात तांकां भितर हाडात हीच जावन आसा आमची गोवायकी आयकता तुमच्या भयणीनो वय ब्रदर म्हणटच आमी आमकांच विचारुया हें उतर जें आमी आयकता हें उतर आमी खरेपणी आमच्या जिवितान पाळटांक जाय खरेपणी हें उतर आमचे भितर मास जालां जाय
वा आमी बायबल स्टडी आसता बुधवाराची, केन्नाय सदांकाल आसता, आमी ह्या रितीराक वेता, त्या रितीराक वेता, उतर आयकून हें उतर आयकोपाक संय जाल्या. म्हणजे प्रिचींग करपाक आनी बसोन आयकोपाक ही आमकां संय जाल्या. हम्म. चर्च हॅज That's बिकम अ हॅबिट. praise God. ही संय जाल्या आमकां. म्हणजे आयतार दीस मिसाक वचोंक जाय. आं बरें बरें मिस जालें. कोण फादराक हाडलें, मिस आयकलें. बरें ती राट काडली, मिस जालें. तेर्स जालो, नोवेन जालें. मिलाग्रीचें फेस्त जालें. मिलाग्रीच्या फेस्ताक मुजगांनी लायलो कान म्हणटात ते भाशेन. जालें, कान लायलो. फेस्तां जालीं, परब जाली, नातालांची जाली, पास्कांची जाली. आतां आमचो बर्थडे हा. आतां आमचें हें हा. कितें तरी हा फुडें फुडें करपाचें हा. पूण वेळ जितलो फुडें जायत वेता तितली आमी जेजूच्या येण्याच्या दिसाच्या लागीं पावले आमी. देखून आमी खरेपणी एक सासणीक जिवीत जियेता जाल्यार आमी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार वय हांव म्हणिना की आमच्या जिवितांत त्रास ना, दुमाळो ना, आमकां आमचे वाटेन लोक देंवचार त्रास करिना, हांव तें म्हणना, हें तर आसतलेंच. पूण आमची शांती केन्नाच पिड्यार जावची ना. बिकॉज वी हॅव द पीस ऑफ क्रायस्ट. आमकां देवाची शांती हा, देवाचो मोग हा, देव आमचे सोबे हा, पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता. देखून आमकां Amen. ती आमकां ती शक्ती हा, ताची जाणीव आहा, ताची घोटाय हा, ताचें बरेंपण हा. देखून हें सगळें आसुनूय आमी तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिता. आनी ही गोवायकी जावन आसा आमची गोवायकी. पूण आमची गोवायकी कितें त्रास जाले, की कोणे भाशेन कोणा बरोबर मागणें केलें, आनी कोणाचें हें जालें, आनी तें जालें. हांव भयणीनो, काळ असो पावला की आमी ल्हान भुरग्यां भशेन गोवायकी दिवपाक फावना. वी हॅव टू बी मॅच्युअर्ड. मॅच्युअर्ड म्हणजे कितें? जीं ल्हान भुरगीं गोवायकी दितात, आयकात, समजा एक 5 वर्सांचें भुरगें, 6 वर्सांचें भुरगें तें घरा येतलें, मम्मी आयज म्हाका टिचरीन शिकयलें ए फॉर एप्पल म्हणून, बी फॉर बॉल, आनी मागीर दुसरे क्लासीन वता BALL बॉल. हें आतां घरा येवन टिचर आनी माय म्हणटा, ओ म्हजी चली कितें बरे भाशेन शिकली वता, बॉल वाचपाक जाणो, ए फॉर एप्पल म्हणून एप्पल कितें म्हणटा तें APPLE एप्पल म्हणून, BALL बॉल म्हणून हें आतां ती जाणो म्हणून पाय माय इतलो खुशाल जाता, कित्याक भुरगीं कितें शिकतात म्हणून. पूण समजा तेंच भुरगें आतां 10क गेलें, 11क गेलें, कॉलेजीक गेलें, आनी आजून पासून ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल म्हणटालीं तेन्ना आतां बालून म्हणटात. बी फॉर बालून. पाय माय खुशाल जातलो. म्हणलें कसलीं आमची भुरगीं, कितें कितें शिकल्यां न्ही, आतां आमी ल्हान आसतना शिकतालीं, आजून पासून तेंच घेवन बसल्या. आतां पळयात, जेन्ना आमचो देव आमकां पयलो आमी जेन्ना सुरवात केली आमची वाट ताचे बरोबर संबंद दवरपाक, आमी ल्हान भुरग्या भशेन तो आमकां दूद दितालो. एक माय आपल्या नव्या भुरग्याक दूद दिता ते भशेन आमचो सुरयेचो बाप आमकां दूद दिता. देवाचें उतर, द मिल्क ऑफ गॉड्स वर्ड. बेसीक, देव तुजो मोग कोत्ता, देव तुका काकूट दाखयता, देव तुका कुरपा दिता. पूण ही कुरपेक लागून, ह्या मोगाक लागून, ताची काकुतीक लागून आतां आमी व्हड जाता, आतां आमी घोटाय मेळटा, आतां आमी खरेपणी तें उतर पाळटा. आतां आमच्यान तीच गोवायकी घेवन आमच्यान त्यो गोवायकी दिवंक जायना. आतां आमी करूंक जाय ह्या कुरपे वरवीं, ह्या मोगा वरवीं, ह्या शांती वरवीं, ह्या काकुती वरवीं आमी आतां व्हड जाल्या. वी हॅव बिकम मॅच्युअर. वी हॅव ग्रोन. आनी आतां जें आमकां फावो जालां, आतां आमी दुसऱ्यांक दिता. दुसऱ्यांचें जिवीत आमी बदलता. तांकां बरी खबर सांगता. आमच्या जिवितांत कितें जालां, देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें. आतां ही खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता. पूण हें आमी करिना जाल्यार आमचीच गोवायकी. म्हाका हें दूख आसली, म्हाका हें दुखतालें, हें फोडटालें, हे त्रास जाताले, हांवें उतर घेतलें आनी म्हजे त्रास पयस जाले. आजून पासून ल्हान भुरग्या भशेन तीच गोवायकी दिवपाक फावो आमकां?
आणि त्यो गोंयकी येना अजून पासून आयली जाल्यार आमच्यो गोंयकी कश्यो आसूंक जाय म्हणजे भाव भयणीनो. हांव विचारता न्हू कसली गोंयकी आमी दिवंक जाय. बाबा हांव तुका आर्गां दितां कित्याक आयज तुवें म्हाका हो चान्स दिलोय तुजें उतर शिकोवपाक. हांव वाटेर आहलों, बस स्टँडा कडेन आसलों, कोण तिचो त्रासान आसलो, हांव ताका पळयतां, ती म्हाका पळयता आनी हांव पळयत म्हणटा तेंचे कडेन उलय, तांकां उतर दी, तांच्या तोंडाचेर तो हांसो हाड. जायत आयज तांकां देवा म्हजें उतर तांकां मेळटलें, तांचें जिवीत बदलतलें. हांव कामाचेर आहां, हांव म्हज्या घरा आहां, हांव उतर शिकतां, हांव उतर पाळटां, म्हज्या शेजाऱ्या कडेन वेतां, म्हज्या कुटुंबांनी वेतां. आतां हांव हें काम कोत्ता म्हणून लोक म्हाका आपयता आनी म्हाका सांगता ब्रदर त्रास आहा म्हाका, हांव कितें करूंक जाय. हांव ताका उतर दितां, तांकां उतर शिकयतां. जायत हो एक सादो मनीस जायत, एक सादी बायल जायत, कोण न्हय हो एक पावलू जायत, हो एक पेद्रू जायत. आयज ती सादी मनशां म्हजे कडेन येयल्यान पूण हांव तें उतर दितां. हांव नोको तांची कापस्ताद कितें आहा ती, देवान तांचे म्हजे फुडें कित्याक हाडल्यान ती, पूण म्हाका जाय तें उतर म्हजे भितर तांकां शिकोवपाक, तांकां दिवपाक. जायत हांवें इतलेंच केलां, ती तें उतर थोडेशें उतर घेवन इतलें आमी पोटया भाशेन खातेली उतर आनी पेद्रू भाशेन लादरू आमी पावलू भाशेन जायत. वजाराच्या वजारा लोकांक तें उतर शिकोवंक जायत. आनी देखून ह्या निमाण्या काळार आमी आमच्या आमच्या बऱ्या जाग्यार आमच्या एअर कंडिशन रुमांतल्यान आमी बरे भाशेन घरा बसोन आमी गरमी चड जाता म्हणून आमी ते आमच्या घरांतल्यान भायर सरोन आमी हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम गरजेचें. ही जावन आसा आमची गोंयकी. This is our testimony. This should be our testimony in these last days. वेळ एकदम कमी आहा. आयकता म्हज्या भाव भयणीनो. Praise God. My brother. जितली आमकां उतराची सोजमणी मेळटा तितलें आमी तें उतर पाळटां, आमी तें उतर कोत्तां, तें आमचे भितर तें उतर मास जाता. आतां तें उतर मास जाला म्हणून आतां जे भशेन हो हात म्हजो जेन्ना हांव जल्मलो तेन्ना म्हाका दिसता हात म्हजो इतलो हाल्लो. आतां हात इतलो लांब जाला. कित्याक इतलो लांब जाला? कित्याक म्हजी कूड आतां वाडल्या. तकली म्हजी इतली हाल्ली. आतां व्हडली जाल्या इतली आहा. बोटां ल्हान हाल्ली. तूं ल्हान भुरग्यांचे पळय बोटां. ल्हान मातशी आतां पळय हात कितलो व्हडलो जाला. वाडला. Praise God. तेच भाशेन जे भाशेन आमची कूड वाडल्या, आमची सजमणी, आमचो आत्मो, आमचें मन, आमकां आमचे भाशेन आमी सजमतां, ती कापस्ताद आमची वाडल्या. आनी वाडोंक ना जाल्यार आमी अजून ल्हान भुरग्या भशेन दूद पियेता. कितें पियेता? दूद पियेता. कितले दीस आमी दूद पियेतले? हाऊ लॉंग वील वी स्टार्ट ड्रिंकींग मिल्क? हांव तें दूद म्हणना, स्पिरिच्युअल मिल्क. From spiritual milk we must take solid food. सारकें? पळय की ना म्हज्या भयणीनो, भाव Why, भयणी. brother? Yes, brother. आमकां ह्या क्लासीन बुधवाराच्या क्लासीन आमी 5-6 जाणां सदांकाल येतात. जासिंता, नॅटी, जोनिना, लावी. आमची बाय मारी आमचो प्रिंसिपल म्हणटा तूं तो बिजी आहा, ह्या इस्कॉलान वचोंक जाय, त्या इस्कॉलान वचोंक जाय, ते कॉलेजीन वचोंक जाय, त्या Praise God. मिनिस्टराक पळोवंक जाय. आमी सजमतां. आमी जीं हांगा आहात तीं आमी आहात सदांकाल. Thank you, Jesus. सारकें? सारकें? प्रिंसिपल सदांच बिजी आसता रे, ताका खूब काम पडलां. वाजपूर पडलां. घरचें, नातवाचें, गोरकाराचें, भुरग्यांचें, इस्कॉलाचें, हॉस्पिटलाचें कितलें काम उरलां. पूण आमी सदांकाल आसता हांगा. Praise God. जेजूक आर्गां. Jesu Karka.
Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हणटच आयज हांव सजमतां हांव ह्या वेळार जेन्ना तुमचे कडेन उलयतां शिकोवन कितें जालें? आनी हांव आतां जबाब दितां. I will try to ask the Holy Spirit to give us answer. Let's have a Q&A session. म्हणजे कोण प्रश्न विचारता, ब्रदर तुवें कितें सांगलां, हो हें हांव वाचतालो, हें हांव शिकतालो, ही परिस्थिती येयली, हें परिस्थिती अशें जालें, हांवें आतां कशे भशेन कावन्सल करूंक जाय, हांवें कशे भशेन हे त्रासांतल्यान हांवें पयस जावंक जाय. ना तर आमचें रेंटेटेटेंग सदांकाळ तेंच चलतलें, Praise God. तेंच चलतलें. जाणा कितें म्हणटा तें रेंटेटेटेंग रेंटेटेटेंग आयकलां तुमी? Mhm. रेंटेटेंग म्हणजे हें घडलें, मागीर कितें आमी मागणें केलें, काकूट येयली देवाची, हें पयस जालें. परतून थोड्या दिसांनी परतून तेंच रेंटेटेटेंग कॉमेस जालें. पूण आमी शिकोंक ना कितें करूंक जाय तें. तें सामकें निपटून उडोवंक ना. तें आजुनूय तें मूळ दवरलां. परतून तें मूळ आतां व्हडलें जालां, झाड जालां, परतून रेंटेटेटेंग कॉमेस जाली. आमी व्हड जावपाक गरजेचीं. जीं कामां आमी ल्हान भुरग्या भशेन कोत्ताले तीं आतां आमी व्हड जाल्या म्हणून आमी करिना. समजा एक ल्हान भुरगें आतां आमी सगळीं बसल्या, व्हडलीं सगळीं जीं जाणटीं आहात तीं बसल्या. एक भुरगें आतां धांवता मागीर कितें कोणाच्या वचोन कोणाच्या मांडयेर बसता. आतां समजा एक 20 वर्सांचो भुरगो बिश्तो येयलो घरा, "आलो मम्मी" बिश्तो धांवलो आनी मागीर कोणाचेर येयलो आनी मांडयेचेर बसलो. लोक म्हणटलो, "हो हा रे सारको, तकलेन सारको आहा. जीं ल्हान भुरगीं करतात तो आतां अशें करता." म्हणजे सजमतीन कित्याक अशें करता तो? म्हणजे तेच भाशेन ह्या आत्मीक संवसारान इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड आमी कशे भाशेन जियेता तें जायत संवसाराचो लोक नको. पूण देव पळयता. कित्याक आत्मीक संवसारान देव जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. आमी जावन ताची भुरगीं. खरेपणी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार. ताच्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी सैतानाची. सैतान म्हणला, चला मांडयेर बसात. तुमी 40 वर्सां जाल्यार मांडयेर बसात. धांवात, पिशा भाशेन धांवात. पूण जेन्ना आमी खरेपणी देवाची भुरगीं आतां आमी सैतानाक धांवडायता, सैतानाक पयस करता, Praise God. दुसऱ्यांक बरी खबर शिकयता, कशे भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक जाय आनी कशे भाशेन ही तयारी करूंक जाय जेजूच्या येण्याची ती आमी दुसऱ्यांक सांगता. म्हणटच जितली आमी दीस फुडें वेतात तितली आमी जेजूच्या येण्याच्या दिसा लागीं पावल्या. अशें न्ही की आतां आमी सजमता आनी एक दीस गेलो, आनी एक बुधवार गेलो. आतां अब्रिलाचो म्हयनो आयज 22 तारीख आनी 8 दिसांनी हो म्हयनो काबार मायचो म्हयनो कमी जातलो आनी एक म्हयनो गेलो. आतां 9 म्हयनो येयला. माय जातलो, जून येतलो, हें वर्स जातलें. आनी एक वर्स गेलें, 9वें वर्स येयलां. तितली आमी लागीं पावल्या जेजूच्या येण्याची. खरेंच सांगता तुमकां हांव, जें घडटा ह्या वेळार संवसारान, ह्या वेळार जेन्ना हांव उलयतां तुमचे कडेन, ह्या वेळार जें घडपाचें आसा ह्या संवसारान आमी केन्नाच चिंतूंक ना आनी केन्नाच ह्या संवसारान घडोवंक ना. तुमी सगळ्यांना कितें सांगता तें? जो Praise धुमाळो येवपाचो आसा ह्या संवसारान आजून पासून केन्नाच घडोवंक ना. It has never taken place in the face of the earth. Mhm. बरें, आमी हें घालया मातवाचो 24वो विसवोर वड 21 घालया. मॅथ्यू 24:21. Matthew 24, verse 21.
कित्याक तेदना संवसाराच्या ओरोंबाक तावन तें आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचो ना तसलो एक व्हड संताप येतलो आनी ते दीस उणे करूंक नासले जाल्यार कोणूच वाटोवचो नासलो पूण म्हणटच विंचून जेजू कितें काडलोल्या म्हणटा खातीर जेजू कितें म्हणटा 21 वडीन तो तो दीस म्हणटा कितें जालें मातशें स्क्रीन सारकें जायना या फोन मातशें व्हडलें कर. व्हडलें आहा ब्रदर. ओके ओके आसूं या. कित्याक तेदना तेन्ना म्हणजे कितें जे दीस फुडें येवपाचे आसा ते कित्याक तेन्ना संवसाराच्या ओरोंबाक थान ते आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचें ना तसलो एक व्हड संतोप येतलो आनी तो आतां येवपाचो आसा लागीं पावला म्हणटच आमी जेजू पळय ही उतरां कोणाची 24 कोण उलयता ह्या उतरांनी कोण उलयता ही उतरां जेजू ही जेजूची उतरां जाय पळय की ना येस. तो म्हणटा संवसाराच्या ओरोंबाक थान जेन्ना देवान हो संवसार रचलो ते आतां पर्यंत जावंक ना आजून जावंक ना आनी आमी पळयलां पयले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जालो सेकंड वर्ल्ड वॉर जालो कितलीं गेरां जालीं आजून पासून आमचे फुडें कितलीं गेरां चलतात कितले लोक वजारांनी मोडटात पूण आजून पासून तें घडोवंक ना तें घडपाचें आसा जे ओरोंबाक थान घडोवंक ना आयज पर्यंत घडोवंक ना आजून घडपाचें आसा म्हणटच हें फकत तुमी समजता की आतां आमी आतां खंय आहा आमी गोंय आहात गोंय आमचें चलता आमचे आंबे मेवतात आमचे दिसपट्टो गिरास मेवता आमी आतां देवाचें उतर आयकोंक येयल्या आमचे सदां दिसपट्टो आमचें सदां बरें चलता आमचे कामाक वेता आमी येता देवाचें उतर आमी रांदता न्हिदता मागीर उठ्ठा कामाक वेता आमचें सदांचें चलता पूण जायत आमी इराण और इस्रायल और ज्या जाग्यार युक्रेन ह्या जाग्यार आजून गैर चलता तो लोक नको की ती 5 मिनटांनी जिवी आसतली वा ना ती आयज रात पर्यंत ती जिवी आसतली फुडें सकाळी पर्यंत ती जिवी आसतली म्हणून ती नकोत भिरांतीन जियेतात दे आर लिव्हिंग इन फियर ती नको कितें चलता तें कोण हिचो बॉम्ब घालपाचो आहा कोणाचो बॉम्ब चुकतलो आनी लोकांचेर पडटलो हॉस्पिटलाचेर पडटलो अशें घडलें सुमार 1 म्हयनो पयलीं एक इस्कॉलान एक अमेरिकेचो बॉम्ब पडलो आनी सुमार म्हाका दिसता 200 भुरगीं जीं इस्कॉलान आहलीं तीं काबार जालीं ती भुरग्यांनी कितें केल्लें कांयच करूंक ना पूण तें कितें चुकलें म्हणटच हें घडलें जाल्यार चिंतात म्हज्या भाव भयणीनो की कशे भाशेन लोक ह्या वेळार त्या जाग्यार आसात ती कशे भाशेन जियेतात आतां आमी गोंय आहात आमची बाय मारिया ऑस्ट्रेलिया आहा आजून पासून तितून गैर जावंक ना पूण जेजू ह्या वळीन आमकां सांगता संवसाराच्या ओरोंबाक थान ते आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचें ना म्हणजे जे कोणेच पळोवंक ना आनी केन्नाच पळोवंक बतून मेळचें ना असल्यो घडण्यो ह्यो संवसारांत घडपाच्यो आसा आनी जेन्ना अशें घडटलें म्हणजे हें घडपाचें आसा म्हणजे हाचो अर्थ कितें म्हज्या भाव भयणीनो तुमी तुमच्या मनान कितें तुमी सजमतात ह्या वेळार जेजू जेन्ना म्हणटा ओरोंबाक थान ते आतां पर्यंत जें जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचें ना तें आतां घडपाचें आहा जेजू अशें सांगता आमकां म्हणटच तुमच्या मनान तुमकां कितें दिसता हें कितें जायत तुमी कितें म्हणटात लेट्स टॉक Praise God.
रंबकथान. कोण जबाब दिवंक शकता? आमी देवाचें उतर शिकता. संत जायते सफरींग न्ही दुमाळो ब्रदर. येवपाचो आसा, वय की ना? दुमाडो करेक्ट. येस. ओके. म्हणटोच हे हाचो अर्थ कितें? व्हॉट इज द मिनींग ऑफ दीस? जाणे म्हज्या भाव भयणीनो, अमेरिका इरानाचेर जे झूज कोत्ता, इस्रायल झूज कोत्ता, कित्याक तांचे कडेन तांकां एक न्यूक्लियर बॉम्ब तांच्या हातान तांकां दिनासतना रावपाक हें झूज कोत्ता. कित्याक हे लोक जे तांचे चिंतप जें आसा, तूं जाणा हांव कोणाची खबर सांगता ती, असल्या लोकांची जी गालफाग आसा हांचे चिंतप जें आसा, तांचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. तांचें चिंतप फकत सैतानाच्या चिंतना प्रमाणे आसता. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करतां. तूं म्हाका लाडू दी, हांव तुका लाडू दितां. तूं म्हाका वायट करशी, हांव तुका काबार करून उडयतां. म्हणजे असलें तांच्या जिवितान आसता. तांकां कोणें दुखयलां जाल्यार ते फुडें ना कितें ना फुडें वाट लायतले. आनी आतां तांच्या हातान न्यूक्लियर बॉम्ब तांकां दिनासतना रावपाक हें घेर चलता. नॉट टू गिव्ह देम अ न्यूक्लियर वेपन. आयकता तुमी हांव कितें सांगूंक सोदता तें? वय ब्रदर. पूण ह्या संवसारान खूब देश आहात. चायना आहा, रशिया आहा, कोरिया आहा, जे आजून पासून ह्या लोकांवन आजून आनीक सैताना भाशेन ते. आनी ह्या वेळार हे जे कंट्री आहात, हे जे देश आहात, जे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, म्हणजे तांच्या हिसपान चलयतात. तूं म्हाका वायट कर, हांव तुका काबार करतां. तांची एक युनिटी आहा, तांचें एक कोलॅबोरेशन आहा, आनी ते एकामेकाक साल्वार करतात. कित्याक सैतान सदांच आपल्या लोकांक घट धरून रावता. आनी कितें घडटा ह्या वेळार? हो लोक जो आतां अमेरिका, इस्रायल हे देश इरानाक ते काबार करून सोदता, म्हणजे तांकां ते काडून ते जे चलयतात, राज चलयतात, तांकां ते न्यूक्लियर वेपन दिनासतना रावपाक तांकां काडून उडोवंक सोदतात. तांकां काडून उडोवचे सोतेक आतां हे बाकीचे परदेश आहात, ते चायना आनी बाकीचे आहात, ते तांची कोलॅबोरेशन ते तांकां सपोर्ट दितात. तुमी सगळ्यांक कितें सांगता तें? आनी हांच्या हातान हो बॉम्ब पडत जाल्यार, आनी पडपाचो आहा, पडत जायत म्हणून न्ही, पडला, ते मारचेना जाल्यार हांकां दितले. तेन्ना वेन हे गेर न्यूक्लियर जातले, तेन्ना जें हे उतर आमी वर्स 21 वाचता न्ही, संवसाराच्या औरंबाकथान ते आतां पर्यंत जावंक ना आनी ह्या फुडें जावचें ना. ह्या फुडें कशें जातलें? हांव विचारता तुमकां, ह्या फुडें कशे भाशेन जातलें? आमी एकामेकाक काबार करून उडयतले, वय की ना? इट विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. येस. आख्या संवसाराचें निसंतन जातलें. म्हणटच केन्ना घडोंक ना आनी ह्याच्या फुडें घडचें ना, हाचो अर्थ हो. दिस इज द मिनींग ऑफ दॅट. पूण बरी खबर म्हणल्यार कितें? तुका आनी म्हाका बरी खबर म्हणल्यार कितें? हांवें तुमकां सांगलां, जेजू परतून येवपाचो आहा. तो आमकां आमच्या आत्म्यान, प्राणान, मनान आनी आमचे कुडीन चुके मेरेन सांबाळून दवरतलो, वय की ना? वय ब्रदर. ब्रदर. पळय म्हज्या भयणीनो, भाव भयणीनो, जेजू परतून येवपाचो आसा आनी हांगा कोण आसचो ना जाल्यार तो कित्याक येतलो हांगा? सारकें. प्रेज गॉड. जेजू ह्या संवसारान 1000 वर्सां ह्या संवसारान जियोवपाक अजून स्वर्ग उक्तो जावचो ना. हांगा स्वर्ग कोमेस जातलो, द न्यू हेवन, न्यू अर्थ. पूण तेजे पयलीं जी कोण पातकी आसा, जे वायट कोत्ता, जे देंवचार कोत्ता, जे सगळें पातक जाता, ते सगळें पयस जातलें. पूण आमी जी चुके विरीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, पवित्र आत्म्याचें उतर आयकता, आमचे कुडीक दामून दवरता, आमच्या आत्म्याच्या मनशाक आमी वाडून दवरता,
ते उतर आमी उतरा प्रमाणे चलता, दुसऱ्यांक उतर शिकयता, देवाचें राज वाडयता. आमकां देव ह्या धुमाळो येतलो तेन्ना, न्यूक्लियर वॉर येतलें तेन्ना आमकां तो सांबाळून दवरतलो. आंज बोडवे आमकां सांबाळून दवरतले. दॅट न्यूक्लियर अटॅक विल नॉट ट्रबल अस. ना तो सोंपली, आख्खो संवसार काबार जातलो. हांव नकळो तुमी एक मुवी पळयला जाल्यार 5-6 वर्सांनी, म्हाका दिसता 10 वर्सां, हांवें एक मुवी पळयली, द एंड ऑफ द वर्ल्ड. Mm. It was a prophetic movie from Hollywood. It will be the self-destruction of the entire world. आणि म्हज्या भाव भयणींनो, हांव तुमकां सांगता, हें जावन आसा देवाचें उतर. संवसाराच्या औरंबाक थान ते आतां पर्यंत जावंक ना, आनी ह्या फुडें जावचें ना. तसले एक व्हड संतोप येतलो. हें उतरां जेजून केन्ना म्हणलेलीं? 2000 वर्सां पयलीं. आमची पिणकां जावन आसात निमाणी पिणकां, जी ह्यो वस्तू पळयतल्यो आमच्या दोळ्यांनी. पूण आमकां बरें, ह्या फुडें आमी हो स्क्रिप्चर परतून घालया. पयलींची तेसलोनिकांक हांव विस्वर 5:23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. पळयात, जितलें हें देवाचें उतर आमकां सांगता की जे औरंबाक थान घडोंक ना आयज पर्यंत, तें घडपाचें आहा आनी सगळें नश्ट जावपाचें आहा. पळयात, आतां बरी खबर म्हणल्यार, कित्याक आमच्यान हें उतर आयकोंक जाता, आमकां भिरांत येवंक जाता. आतां आमी कितें करया? आतां आमचें कितें जातलें? आतां खावया पिवया आनी आमी मोजा मारया, मरतले आमी सगळीं. तुका कित्याक तेन्नाची वाट पळोवपाची गरज आसा? मोजा मारात. पण खरेपणी आमी सासणाचें सूख भोगूंक चिंता जाल्यार, आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक सोदता जाल्यार, आमी जेजूची वाट आमी चोत्रायेन पळयता आनी वाट पळोवन आसा जाल्यार, त्या हुशार म्हणजे ती शाणी आंकवारी भाशेन आमी तयार जाता जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमच्यो पोंट्यो चालू दवरूंक जाय. त्यो 10 आंकवारी, त्या 10 आंकवारी मध्ये 5 पिसाट आंकवारी आहल्यो, पिशो आंकवारी आहल्यो, आनी 5 कसल्यो आहल्यो? शाण्यो. शाण्यो आंकवारी आहल्यो. शाण्या आंकवारीन कितें केलें? आपल्यो पोंटी ज्यो चालू केल्ल्यो, त्यो जेजू येत पर्यंत चालू दवरल्यो. ताचे बाकीच्या जी दुसरी आहली ती पिशी, ती तांचें तेल काबार जाल्लें, तांच्यो पोंट्यो गेल्ल्यो. ती येयल्लीं शाण्या कडेन तेल मागपाक. जी शाणी आहली, तांच्यो पोंट्यो चालू आसल्यो. पळयात, 23वी वड कितें म्हणटा? शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं, आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुके विरीत सांबाळून. Mm. आतां ह्या वळी पयलीं 22वी वड पळोवया. आयज 22 तारीख, 22वी वड पळोवया. कितले दिसांनी 22वी वड शिकूंक ना. पळयात 22वी वड कितें म्हणटा ती. सगळे तरेचे वाईट पयस करात. सगळ्या तरीचे वायट पयस पयस. करात. सगळे तरीचे वायट पयस करात. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो, सगळ्या तरीचे वायट पयस करूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? बरें बरयलां पवित्र आत्म्यान पावलू वरवीं हें उतर 22वी वड आमकां बरयल्या. सगळे तरेचे वायट पयस कर. पयस करात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. करात. आतां हें उतर आमकां पवित्र आत्म्यान बरयलां पावलू वरवीं. म्हणटच आमच्यान आतां
सगळे तरेचे वायट पयस कशे भाशेन करूंक जाता? पवित्र देवागे उतर आत्म्याच्या पाळून हा कितें? देवागे उतर पाळून देवाचें उतर पाडून ओके वॉक इन द स्पिरिट, पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलोन सारकें. जी कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात ती आतां सगळ्या तरेची वायट पयस दवरतात. Praise God. आमी कितें करूंक जाय? आमी म्हणटा कितें वायट येता हें वायस पयस करतलो, हें पयस दवरतलो, हें पयस करतलो. तें करपाची गरज ना. आमी फकत आमची चत्राय जेजूचेर धरपाक गरजेची आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. तें उतर आमी पाळलें, जें वायट आहा तें पयस उरतलेंच. तें लागीं येवचें ना. तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयता आतां ह्या वेळार. पावलूची चीट गालेस्कारांक 5 वड 17 वाचुया. Galatians chapter 5 verse 17. 16 and 17 वाचुया. 16 आणि 17. गालेस्कारांक 5 वड 16 आणि 17. मातशें सकलाय. फ्लावी 16 सांगता ते हें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती प्रमाणे चलात आनी पातकी सोयबाच्यो कुश्यो पालूंक तुमी पावची नात. पातकी सोयबाच्यो कुश्यो पवित्र आत्म्याच्या कुशेचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो पातकी सोयबाच्या कुशेचेर आड. पवित्र आत्मो आनी पातकी सोयम एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमच्या पातकी सोयबाच्या वंडोवण्या प्रमाणे तुमी चलूंक नजो. जेजू कारगां. Praise जेजू God. कार जेजू कारगां. जेजू कार म्हणटच पळयात ही 16वी ओळ कितें म्हणटा ती. सांगता ते हें म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या स्तुती प्रमाणे चलात आनी पातकी सोयमाच्यो खोश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. पावचिनात. Praise God. जेजूक म्हणटच आमी पातक पयस धरूंक जाय जाल्यार आमी आमच्या कुडी प्रमाणे आमकां चलोंक नाका जाल्यार आमकां जाय आत्म्यान आमची चलोवपाक. पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पवित्र आत्मो आमकां कितें सांगता तें आनी पवित्र आत्मो जेन्ना उलयता पवित्र आत्मो कितें आमकां सांगता? काणयो सांगता वा देवाचें उतर सांगता? देवाचे देवाचे उतर. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता तो सदांच देवाचें उतर आमकां सांगता. खूब फाटी लोक म्हणटा ब्रादर म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें हें करपाक. कितें सांगलां रे बाबा तुका? ना ताणें म्हाका सांगलां अशें करपाक तशें सांगलां. पूण हें तुका सांगलां तें देवाच्या उतरान बरोवंक ना. पूण म्हाका अशें दिसता ब्रादर की पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां करपाक म्हणून. वय बरें आहा तुका पवित्र आत्म्यान सांगलां पूण पवित्र आत्मो जें सांगता तो आपल्या उतरा प्रमाणे सांगता. म्हणून तुका सांगलां तें उतराचेर बरोवंक ना. म्हणजे हें पवित्र आत्म्याचें न्हय. हें तुज्या तकलेन कितें आहा तें तूं करूंक सोदताय. म्हणटच जेन्ना पवित्र आत्मो तुका कितें सांगता तें आमी पळोवंक जाय की खरेपणी तें देवाच्या उतरान बरयलेलें आसा वा ना तें. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो? आमकां पवित्र आत्म्याच्या स्तुती प्रमाणे चलोंक जाय जाल्यार आनी आमच्या पातकी सोयमाच्यो खोश्यो पाळूंक आमी पयस रावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. पूण Yeah. आयकात आमी फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लीं जाल्यार आमी हिटलर जातले हांव. आमी कायद्या प्रमाणे चलतले हांव. ज्या भाशेन मोइसाच्या कायद्या देवाचें उतर म्हणटा म्हणून हांव तुका बक्षितां. ब्रादर तुवें म्हाका दुखयलाय पूण देवाचें उतर म्हणटा हांवें तुका बक्षूंक जाय म्हणून देखून हांव तुका बक्षितां. तुवें खरें म्हाका बक्षिलाय?
ना बोगसूंक नाय ते. देवाचें उतर सांगता म्हणून हांवें तुका बोगशिलां ना. म्हाका तें पवित्र आत्म्यान म्हाका बोगसणें दिलां म्हणून, म्हाका देवाचो म्हजे भितर मोग ओतयला म्हणून आतां हांव तुका बोगशितां. कित्याक म्हाका देवान बोगशिलां, म्हाका म्हजे भितर मोग ओतयला. तुवें म्हाका कितलोच दुखयला जाल्यार हांव तुका बोगसणें दितां. कित्याक पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां आनी हांवें तो मोग अणभवला म्हणून हांव तुका आतां तें बोगसणें दितां. पूण जो कोण येता आनी म्हणटा, जाणय ब्रादर हांव तुका कित्याक बोगशितां, तुवें म्हाका खूब दुखयलाय, पूण हांव तुका बोगशितां कित्याक पुस्तकाचेर बरयलां की हांवें तुका बोगसूंक जाय म्हणून. तुवें म्हाका बोगसूंक नाय. पवित्र आत्म्यान तुका तुजे कडेन उलोवंक ना. पण बरयलां म्हणून तूं आयलाय म्हाका सांगपाक हांव तुका बोगशितां म्हणून. तुमी समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? वय ब्रदर. Yes. जो कोण उतरा प्रमाणे चलता तो एक कायद्या प्रमाणे चलता. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचें आयकता, पवित्र आत्मा ताका भितरल्यान उलयता, पवित्र आत्मा तुका मोगान सांगता. तुका जबरदस्ती करपाक सांगिना. चल रे वच, नातर मरतलोय, नातर तुका हांव इफेर्नान घालतलो, वच आनी ताका बोगसणें दी. कोण म्हाका वचत जबरदस्ती सांगीत जाल्यार म्हाका जाय करपाक केन्नाच करचो ना. करीत. कोण म्हाका म्हज्या तकलेक एक बंदूक घालीत जाल्यार म्हणा, वच, बोड, तुजे दुडू दी. हांव दितलो कित्याक तो म्हाका मारतलो म्हणून. पूण देव तशें करिना. एक बंदूक हांगा घालिना म्हणटा, चल बोगसणें दी, नातर तुका मारून उडयता. केन्नाच करचो ना. बरयलां पुस्तकाचेर की आमी बोगसणें दिवंक जाय म्हणून. पूण म्हजो भाव भयणीनो, आमी पवित्र आत्म्याचो आवाज भितरल्यान जो मोगाचो आवाज आहा तो आमी आयकता. म्हणून जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या स्तुती प्रमाणे आमी चलता आनी पातकी सैमाच्यो खोशयो पाळूंक आमी आतां पावना. कित्याक जो कोण आत्म्यान चलता, जो कोण त्या उतरा प्रमाणे चलता, ताका आतां पातक करपाची कशीच खोशी जायना. He cannot sin because he is in the spirit. आनी देखून आतां आमी आमच्या आत्म्यान, आमच्या प्राणान, आमच्या मनान आनी आमचे कुडीन आमी चुके विरीत जियेता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आनी आतां आमी एक पवित्र जिवीत, एक भाग्यवन जिवीत जिवंक पावता. म्हणटच आमकां एक पवित्र जिवीत और एक भाग्यवन जिवीत आमच्याच बोडान आमचेच खोशेन आमकां जिवंक जाता? ना. कितें म्हणटात? ना. तुमी कितें ना म्हणटात? ब्रदर. ना, कोणाकूच जायना. एक दीस, 2 दीस, एक सुवान कोत्तेल्यात रिती. चड करून आतां लोक रितीऱ्याक वेता. बरें दिसलें ब्रादर, आतां बरी शांती आयली, आतां हांव मागणी कोत्तां, हांव देवाचें उतर वाचतां, तुकाय आयकता. 15 दिसा उपरांत खंयच ब्रादर कितें जालें, आमचें चलता न्ही, आतां मातशें मागणी करपाक टायम ना, आतां आमचे आंबे पाडपाक आमी वता, आतां नाल्ल पाडपाक वचचें पडटा आनी आमच्या घरान हें चलता. आयलें सैतानान हाडलें कुसकालें, आतां तुका एकदम बिजी केलो, आतां मागणें ना, उतर ना, आतां पोत्तून संवसारचे वस्तून बुडल्या आमी, पोत्तून त्रास कमी जाता, पोत्तून तेंच रेंग चलता मागीर आतां. समजल्यात तुमी हांव कितें म्हणटा तें? एक पाटी आमची वाट लागली, वाट आमी घेता, आमी त्या रस्त्यान चलता पवित्र आत्म्याच्या उतर आयकोन, देवाचें उतर आयकोन, देवाचें उतर वता. हांव म्हणिना आख्खो दिसभर तूं बस आनी मागणी कर, देवाचें उतर आयक, देवाचें उतर शिकय, देवाचें उतर दुसऱ्यांक सांग आनी मागीर तुका जेवण तुका वाऱ्यान येतलें तुज्या तोंडान खावपाक. तुका आनी रांदपाची गरज ना, तुका कसलीच जबाबदारी ना, फकत उतर शीक, तुजे कुडीन वच, उतर आयक आनी उतर खा, तुजें पोट भरतलें. सोपणान बस तूं मागीर थंयसर. आमकां कामाक वचोंक जाय, आमकां आमच्या घरान आहात ती तांचो कुयदाद करूंक जाय, आमकां बाजारान वचोंक जाय, आमकां तें रांदूंक जाय, आमचें घर साफ करूंक जाय, आमच्या घरकारांचें पळोवंक जाय, आमच्या बायलेचें पळोवंक जाय, आमच्या भुरग्यांचें पळोवंक जाय. ही जबाबदारी आमकां आहा. पूण हे सगळी जबाबदारी आसूनय आमी तो वेळ जेजूक दिता. ज्या भाशेन ह्या वेळार हांव नको कितलीं जाणां तुमी ह्या वेळार जेन्ना हांगा देवाचें उतर आयकतात, तुमी आतां एक बायबल घेतला,
तुमचो नोटबुक घेतला, तुमचे पेन घेतला आणि तुम्ही सगळे जे तुमची जबाबदारी हा घराची, रांदपाची, भुरग्यांची, गोरकाराची, पोतिनीची, शेजाऱ्याची, आची ताची ही सगळी जबाबदारी तुम्ही पयस धरून तुमचे आख्खे मन तुम्ही ह्या वेळार देवाच्या उतरान आसात. ना तर आमी आमच्यान करूंक जाता कितें, आमचें मिशीन चलता, आमचो मिक्सर चलता, मिक्सर चलता, हे वाटेन उतर आयकता. अरे मातशी कितें मिक्सर चालू केला, म्हाका त्या ब्रदराक आयकोंक जाय. मागीर Praise ताणें God. कितें म्हणलें, मातशें रेकॉर्ड कर, मातशें वायंडींग मातशें रिवायंड कर. ना रिवायंड कर नाका, मागीर आयक. तें मागीर केन्नाच जावचें ना. Praise Jesus. कित्याक आमी एक्सपर्ट लोक, आमी मल्टीटास्किंग करपाक हुशार लोक. तुम्ही समजा ना कितें सांगता तें. Yes, brother. आमी इतली बिझी लोक की आमी आमच्यान 3-4 कामां करूंक जातात. देवाचें उतर एके वाटेन आयकोंक जाता, एके वाटेन आमच्यान रांदूंक जाता, एके वाटेन आमच्यान आमचो मिक्सर चालूंक जाता, एके वाटेन आमच्या भुरग्यांक जेवण दिवंक जाता, एका आमच्या शेजाऱ्याक आमी ताची दोस्तारा कडेन घेवंक जाता, एके वाटेन स्विगी येता तो ताजे कडसून आमच्यान कितें घेवंक जाता. 7 कामां आमच्यान करूंक जाय आनी देवाचें उतर ताचे मदल्यान आयकोंक जाता. कित्याक आमी सामकी हुशार जाल्या आतां मल्टीटास्किंग करपाक. कित्याक तुम्ही समज ह्या वेळार हांव एकूच काम करता, हांव 10 कामां करता ह्या वेळार. तुम्ही जाणो, Praise God. एक काम म्हणल्यार हांव उतर शिकयता, दुसरें काम म्हणल्यार हांव उतर शिकयता, तिसरें काम म्हणल्यार हांव उतर शिकयता, चवथें काम म्हणल्यार उतर शिकयता, 5वें काम उतर शिकयता, 7वें काम उतर शिकयता. हांव सगळें वखद उतर शिकयता. कित्याक हांवें म्हजें आख्खें मन, हांवें सगळें आतां बाकीचे म्हजी जबाबदारी आहा ती पयस दवरल्या. हांवें आख्खें म्हजें मन त्या उतराचेर दवरलां. Jesu cargo. ज्या दिसा हें उतर आमकां वालोराचें जाता, कित्याक हें जावन आसा देवाचें उतर, हें मनशाचें उतर न्हय, हें म्हजें उतर न्हय, हें पाप साहेबाचें उतर न्हय, हें तुज्या पाद्री, तुज्या पादवीकाराचें उतर न्हय, हें तुज्या पायचें वा मायचें उतर न्हय. हें जावन आसा आमच्या रोचणाराचें उतर, देवाचें उतर. आनी ज्या दिसा ते उतराचो वालोर आमकां मेळटा आनी त्या उतराक आमी वालोर दिता, मान दिता, रेस्पेद दिता आनी खरेपणी आमी आख्खें मन दिता, तेन्नाच तें उतर आमकां भितरल्यान बदलता. इट चेंजेस अस फ्रॉम इनसायड बिकॉज वी व्हॅल्यू द वर्ड. आयकता तुज्या भयणीनो? Yes, brother. Praise God. पळय, आमच्या जिवितांत आमकां खूब खूब वस्तू आहात, खूब वस्तू आहात आमकां करपाक. कित्याक ह्या संवसारांत आमी जेन्ना जियेता आमकां खूब कामां आसतात. एक तर आमकां आमच्या दुडवाचें आसता, आमच्या भुरग्यांचें आसता, आमच्या घराचें आसता, आमच्या मॅशिनाचें आसता. आतां पावस येवपाचो आसलो, एका म्हयन्यान पावस येवपाचो. आतां आमकां मातशें आतां त्या दिसांनी आमी गरमेन सगळें सुकोवन दवरताले, कित्याक पावसाच्या दिसांनी नुस्तें मेळना म्हणून आमी तें खारें कोत्ताले, मुस्कूट कोत्ताले, पारा कोत्ताले. पूण आतां तुका आख्ख्या वर्साक तुका पारा मेळटा, आख्ख्या वर्साक तुका मिस्कूट मेळटा, तुका जें खावंक जाय तुका केन्नाय मेळटा, फकत जाय तुका दुडू. हें सगळें आसूनय आतां आजुनूय जी आतां तेन्ना जियेतालीं आजुनूय ती संय आहा. ना ब्रादर, आमचें घरचें तें आमकां सुकोवचें पडटा. आतां खूब काम करचें पडटा. आतां मायच्या म्हयन्यान गरम जाता, आतां हे पावसाच्या दिसान आमकां तें करचें पडटा. आमकां खूब वावर आहा. आनी हें सगळें कित्याक? आमच्या पोटुबाक लागून, हें आमचें पोट भरपाक. पूण आमच्या ओत्मीक जेवण आमकां नाका. ओत्मीक जेवण आमकां 1 सुमान, 2 सुमान, 1 म्हयनो, 2 म्हयने चुकले जाल्यार कित्याक आमी शेतान काम करता, आमी आमचें कितें सुकयता म्हणून आमकां इतलो वावर आहा म्हणून तें चलता. पूण आमच्या पोटाचें आमी केन्नाच सोडिना. बिकॉज वी आर व्हेरी बिझी पीपल ऑफ दीस वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी बुडल्या. आनी जितले
दीस फुडें वेतात तितली आमी जेजूच्या येण्याच्या वेळार लागीं पावल्या. देखून म्हज्या भाव भयणीनो, एक वस्त तुमकां सांगता. हें उतर जें आमी आयकता, जायत आमी बुधवार दीस आयकता, ब्रेस्तारा दीस, शुक्रारा दीस, आयतारा दीस, खंयसरूय वचों, हें उतर जें आमी आयकता, ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळपाक गरजेची. हें उतर आमच्या काळजान आमी सांबाळून दवरून आमकां गरजेचें. आनी जेन्ना हें उतर जें आमी आयकता, आमी सजमणी घेवन तें आमचे भितर आमी आमच्या अंतस्करणान तें सांबाळून दवरता, आतां पवित्र आत्म्याची जबाबदारी जाता आमच्या परिस्थितीन तें उतर आमच्या मनान हाडपाक. The Holy Spirit will bring that word to my mind. Amen. तें उतर Hallelujah. म्हज्या मनान हाडिना जाल्यार हांव कशे भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतलो, हांव ताल्लीन पडटलो, हांव पातकान बुडटलो. पूण तें पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा तें उतर म्हज्या मनान हाडपाक. पळयात कितें म्हणटा देवाचें उतर, जुवांचो 14 वोड 26, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 वाचूया. पळयात पवित्र आत्म्याचें काम कितें तें. पूण पवित्र आत्म्याक तें आमच्या मनान हाडपाक जाय जाल्यार आमी त्या उतराक मान, रेस्पेद, वालोर दिवपाक गरजेचो. त्या वेळार जेन्ना आमी उतर आयकता, आमी 10 कामां कोत्ता जाल्यार ते उतराक आमी वालोर दिना. ते आमच्या 10 कामांमध्ये वा 4 कामांमध्ये वा 7 कामांमध्ये एक काम जावन आसा उतर आयकोपाक. पूण आमी सगळें आमचें काम सोडून आमची आख्खें मन, आख्खें काळीज, आख्खें सोयम, आख्खें फोकस, आख्खें कॉन्सन्ट्रेशन त्या उतराचेर दिता जाल्यार आमी देवाक मान दिता, रेस्पेद दिता, उतराक रेस्पेद दिता. तें उतर आमी सजमता आनी तें उतर आमच्या काळजान आतां घट रावता. कित्याक थोड्या दिसांनी जो जेन्ना परिस्थिती येतली तेन्ना तें उतर पवित्र आत्मो आमच्या मनान हाडटलो. आमकां तें हाडटलो आनी आमी तें उतर करतले आनी आमी पात तो करिनासतना सांबाळून उरतले. पळयात 26वी वड वाचूया. पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारुती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू कारगां, जेजू कारगां. जेजू कारगां. म्हणटच ह्या वेळार जेजू आमचे बरोबर ना की तो आमकां सांगतलो, अरे बाबा, ज्या भशेन तो 2000 वर्सां पयलीं ह्या संवसारान आसलो आनी तो शिसांक जातलो, अरे बाबा तुमी कितें करतात, तुमचो बाबाड खंय गेला, तो तांचे कडेन उलयतालो, ताका दिसतालो. पूण आतां जेन्ना जेजू येयलो संवसारान, खुर्सार गेलो, मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, ताणें आतां आमकां जेजूचो आत्मो आमच्या भितर आसा. The Spirit of Christ is with us. जेजू आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसलो आसलो तो आतां ताणें परतून स्वर्ग ह्या संवसारान येवपाक चालू केलां येवपाक. देखून हांव खूब फावटी हांव शिकयतां, लोक कितें समजता, देव आमचो मोग करता, देव आमकां काकूट दिता, देव आमकां कुरपा दिता, कित्याक जेजू बापाच्या उजव्या हाताक बसला आनी आमी मागणें करता तेन्ना तो बापाक सांगता, बापा ही तुजी भुरगीं, ताणें म्हाका आतां मागणें केलां. बाप म्हणटा, पळय चल, तांकां काकूट दी, तांकां कितें मागलां तें दी, तांकां मोग दी, तांकां कुरपा दी, बरें हा. देखून आमकां तें मेळटा. पूण आतां वेळ पावला जेजू परतून येवपाचो. म्हणजे आतां जेजू आपल्या स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्या हाताक जो बसलो तो आतां ताणें वाट सोडल्या आनी तो आतां ह्या संवसाराचेर परतून येवपाचो आसा. ताणें वाट कोमेस केल्या. पूण तो ह्या संवसारान पावचे पयलीं ताका ह्या स्वर्गाच्या राज्यान ज्या जाग्यार सैतान बसलेलो आहा, आमीच ताका थिंचर धाडला, ताका आमी प्रमोशन दिलां पातक करून. ताका आतां त्या संवसारांतलो, त्या ओत्मीक संवसारांतलो काडून ह्या संवसाराचेर उडोवपाक आमी आतां झूज करपाक गरजेचें. वी हॅव टू वॉर, वी हॅव टू डू वॉरफेअर. देखून आमी ग्रोनिंग, रोरिंग,
praying in the spirit. आमी झूज कोत्ता कित्याक जितले आमी झूज कोत्ता आमी ते आंज बोडव्या मायकलाक, गाब्रिएलाक, राफाएलाक ते आंज बोडवे जे आहात ते तांकां आमी एम्पावर कोत्ता झूज करपाक सोयतानाक आनी ताका संवसाराचे सकाळ आमी ताका हाडटा आनी आतां ती वाट जेजूक आतां ह्या संवसारान येवपाक आमी आतां साफ कोत्ता आनी ते आंज बोडवे आमकां कोत्तात जेन्ना आमी आतां मागण्यांनी उत्ता आनी जितली आमी मागण्यांनी उत्ता आमचो आत्मो आतां वाडत वता आमचे प्राण वाडत वता आमची कूड गोड जाता आनी देव आमकां सांबाळून दवरता कित्याक जेजू आतां परतून येवपाचो आमकां मेळपाक आनी सैतान आतां जो ताका आत्मीक संवसारान आसलो इन द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड कशे भाशेन आमी जाणो की सैतान थिचर हा म्हणून हांवें आतांच म्हणलें सैतान थिचर आतां बसलो ताचे 4 जाण ताचे थ्रोन म्हणटात ते थ्रोन्स ऑफ सेटन 4 थ्रोन्स ऑफ सेटन आर देयर दे हॅव टू बी डिथ्रोन्ड दे हॅव टू बी रिमूव्ड आमी कशे भाशेन जाणो की सैतान अजून पासून हा म्हणून कोण म्हाका सांगूंक शकता How do we know that there are 4 thrones of Satan in the heavenly realms which have to be thrown मोडूंक जाय म्हणून आमी कशे भाशेन जाणो आनी ते 4 थ्रोन जावन आसा खंयचे थ्रोन कोण म्हाका सांगूंक शकता एनीबॉडी In Revelation, brother. Not Revelation, Baba, not Revelation. Ephesians chapter 6, verse number 12. Praise God. एफेसकारांक 20 वड 12 वाचूया. हाचेर आमी झूज करपाक गरजेचें. पळयात, the 4 thrones of Satan. Lucifer is sitting on top of the throne. He is sitting on the 5th throne. But below him are these 4 thrones. वाचूया. कित्याक म्हणल्यार रोगता मासाच्या दुस्माना लागीं आमकां झूज ना पूण फरदाना लागीं अधिकाऱ्यां कडेन ह्या कालोकाच्या संवसारी राजकारभार चलयतल्या लागीं अंतराळार वस्ती कोत्तेल्या कोट्या आत्म्या कडेन आमचें झूज. तर आमचें झूज कोणा बरोबर हा फरदाना लागीं आमचें अधिकाऱ्यां झूज लागीं. रोगता मासाच्या आमचो दुस्मान रोगता मासाचो दुस्मान न्हय पूण अशें दिसता की कोण येत जाल्यार आमकां गाय मारीत जाल्यार त्रास करीत जाल्यार सैतानाक जाय की आमी एकामेका बरोबर झगडी करूंक ताका जाय आमी एकामेकाचो अपमान करूंक आमी एकामेका बरोबर झूज करूंक पूण आमचो दुस्मान मासा रोगतांचो लोक न्हय. Our battle is not against flesh and blood, but our battle is against कोणा बरोबर Principalities, rulers. फरदाना लागीं पोरताना लागीं पोरताना लागीं प्रिन्सिपॅलिटीज अधिकारां कडेन अथॉरिटीज प्रिन्सिपॅलिटीज पावर्स ह्या काळोखाच्या संवसाराच्या राजकारभार चलयत्या लागीं the spiritual wickedness in high places आणि अंतराळार वस्ती करतल्या कडेन अंतराळार वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन म्हणजे कितें प्रिन्सिपॅलिटीज पावर्स रुलर्स ऑफ डार्कनेस and spiritual wickedness in high places. म्हणजे हे जावन आसा सैतानाचे 4 डिपार्टमेंट आणि तो हांगा बसला वयर आणि हे ताचे जावन आसा हे म्हणटच जेजू आतां येवपाचो आसा जाल्यार हे सगळे सैतानाक उडोवंक जाय हे ताचे 4 थ्रोन उडोवंक जाय आणि तेन्ना रस्तो क्लियर जातलो ताका ह्या संवसारान येवपाक पूण हे उडोवंक जाय तें काम देव करचो ना. आयकतात तुमी म्हज्या भाव भयणीनो हे काम देव करचो ना. देवान तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मा दिला आमकां ताचे आपलें उतर दिलां आमकां घोट केल्यान आनी आतां आमी झूज करपाक गरजेचें आमी पळयता तें वाचात आमचें झूज कोणा कडेन अंतराळ वस्ती करतल्या खोट्या आत्म्या कडेन आमचें देवाचें झूज आमचें झूज आमचे आमचे
So our battle is against principalities, powers, rulers of darkness, and spiritual wickedness in high places. हे जावन आसा आमचे झूज, हे जावन आसा आमचे झूज. This is our battle. This is not God's battle. खूप पाटी आम्ही आयकता, हांवें सगळें जेजू कडेन दिलें, हांवें सगळें देवा कडेन दिलें, हांवें सगळें पवित्र कडेन. आनी हांव कितें करता? हांव तालयो मारता, हांव फुगडी करता, तें देवा कडेन दिलां. देखून सैतान आमकां येता, देवा कडेन दिला म्हणून सैतान आतां आमकां कितें करता? आमकां नाचयता. पूण झूज कोणाचें? देवाचें वा आमचें? आमचे. आमचे. एक वस्त आमी आमच्या मनान दवरपाक गरजेची. We are in warfare. We are in war. We are in battle. आणि ह्या निमाण्या काळार एक वस्त आमच्या मनान दवरपाक गरजेची, that we are at war. आमी झुजान हांव. ब्रादर, कितें झुजान हांव? म्हजो दीस बरो गेला, म्हजो नश्ट जालो, म्हजे दनपारची बरी न्हीद जाली, म्हजें काम चलता. आतां हांव रातीन म्हजें जेवण खातेलीं, हांव जेवतेलीं, हांव न्हिदतेलीं, फाल्यां उठतेलीं, कामाक वयतलीं, हें करतलीं, तें. तूं आतां झूज आहा म्हणजे कितें? घे आनी कितें कितें झूज घेवन कितें पिशापणां आमकां सांगताय तूं? झूज आमी करूंक जाय म्हणून. वॉट वॉर आर यू टॉकिंग अबाउट? कित्याक आमी फकत हें झूज जें पळयता, ह्या संवसारान पळोवन जें आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता, कित्याक आमी झूज करिना, पूण आत्मीक संवसारान आमचें झूज चालू आसा. In the spiritual world, we are at war. आयकतात म्हज्या भावा भयणीनो, आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें? Are you listening what I'm saying? Yes, brother. Right, brother. If you don't understand that you are at war and that you should be alert, that your lamp should be burning, the oil should be generated, म्हणजे तेल त्या पोट्टेन आसूंक जाय आनी पवित्र आत्म्याचो उजो ते पोंटी चालू दवरूंक जाय. कित्याक आमचे भितर तेल ना जाल्यार पवित्र आत्म्याचो उजो ते आमची पोंट्यो चालू दवरचो ना. सैतान आमकां काबार करून उडयतलो. ताचे कडेन रिमोट कंट्रोल हा. रिमोट कंट्रोल वयरच्यान रिमोट कंट्रोल चलयता, आमची मनां चलयता. जेन्ना आमचें मन देवाच्या उतराचेर आसा, ताचो रिमोट कंट्रोल चलतलो ना. कितल्या लोकांक सैतान आपल्या रिमोट कंट्रोल वयरच्यान चलयता आनी जो तो सांगता तेंच करता आमी. आमच्या भावना प्रमाणे चलता. कोणें म्हाका कितें म्हणलें, कोणें म्हाका कितें सांगलें, कोणें म्हाका कितें वायट म्हणलें, जालें आमी थंयसर होकमान घेवन आमी बसल्या थंयसर. पंकज उदास सामकी उदास बसले आमी. मागीर कोणें येवंक जाय, आरे आसूं रे, तो तसोच रे, तें तशेंच रे, तूं बरी रे. आं, बरें दिसलें आतां, बरें दिसलें. मागीर पत्तून कोणें आनी कितें म्हणलें, पत्तून बसलीं. मागीर कोणें येयलो, आरे आसूं रे, पुरो रे, लागापट्टी केली. मागीर मातशें तेल घालें तांकां, बरें आतां मसाज दिलो, मागीर तांकां बरें कितें लाडू दिलो. आं, कशी पत्तून आनी कितें जालें. तेच भाशेन चलता. टच मी नॉट. कोणाक ताच्याक टच करूंक जायना. तांकां दूख लागता. तांकां ती एकदम Fragile. फ्राजायल. जाय सांगा बोडयांचो मार. फ्राजायल म्हणटाय तांकां. Praise God. We are living on our emotions, living on our feelings, we are living on sentiments. जो कोण देवाच्या राजा ना तो सेंटिमेंटा वरवीं ताच्या भावना प्रमाणे चलना. ती चलतात देवाच्या उतरा प्रमाणे. They live by the word of God. They don't take offense. पण आमी कितें, खणें म्हाका कितें म्हणलें, हांव रडटा, सायब इतलें हांवें तांकां केलें, इतलें हांवें सॅक्रिफीस केली, इतलें हांवें ताका बरें केलें, आनी हे अशें करतात म्हाका. असलो देवाच्या राजान हा हांव विचारता तुमकां.
ना ब्रदर. म्हणटच आमी आमकांच विचारया आमी खंयसर आहात. आमी भितर आहात तो भायर आहात. Where are we? Are we inside or outside? Jesus. आणि म्हज्या बुवा भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार खरेंच हांव तुमकां सांगना, हो निमाणो काळ एक एक मिनीट, एक एक दीस, एक एक वर, एक एक सुमान, एक एक म्हयनो जो आमकां मेळटा, आमी फकत देवाक आर्गां दिवया. कित्याक हो काळ जावन आसा आमी एक सासणीक जिवीत जियोवपाक. सासणीक जिवीत म्हणजे कितें? मरण येवचें ना. पूण मरण येयलें जाल्यार हाचो अर्थ कितें? की आमी सासणीक जिवीत जियोंक ना. आतां तुमी म्हणटल्यात, पूण ब्रदर पेद्रू मेलो, पावलू मेलो, सांत आंतोन मेलो, सांत मायकल मेलो, सांत जुआंव मेलो, हे सगळे सांत मेले. पूण आमी ताचे भशेन मरोंक जाय आनी एक दीस आमकां जेजून परतून जीवन करूंक जाय. पूण हे जे निमाण्या काळार जे शिकोवण पवित्र आत्मो शिकयता, ही शिकोवण तांकां दिवंक ना. तांच्या रोगताची गरज आसली. दे हॅड टू बी मार्टर्स. तांच्या रोगताची गरज आसली की आमी एक दीस ह्या परिस्थितीन पावतल्या म्हणून. So the requirement at that time was the blood of the martyrs. पूण आतां आमचे रोगत नाका देवाक. आमकां ताका जाय आमचे obedience to his word. आमी एक सासणीक जिवीत जियोंक गरजेचें. आनी आमकां मरण फावो नाका जावपाक, मरण येवपाक नाका म्हणून हे कुडीन पासून आमी आमच्या आत्म्यान, मनान आनी कुडीन चुके विरीत जियोवपाक गरजेचें. आनी ह्या कशे भशेन जियोंक जाता? पातक कशें पयस करूंक जाता? फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान. कित्याक पवित्र आत्मा जें सांगता तें उतर सांगता तें आमी तें उतर आमी कान दिवन आयकून तें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. We need to live by the spirit, not by the flesh. Are you listening, my dear brothers and sisters? तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? Yes. होय ब्रदर. म्हणटच आमचें झूज मासा रोगताच्या आमचो दुस्मान मासा रोगता मासाचो दुस्मान न्हय. खूब फाटी आमकां अशें दिसता. केन्ना आमकां दिसता आमचे पाद्री आमचे दुस्मान. केन्नाय तुमकां दिसता की हांव तुमचो दुस्मान. कोण सच सांगता तो तुमचो दुस्मान जाता. कोण तुमकां सांगता बाब भयणीनो भियेनाका, देव आमचो मोग करता, तो आमकां कृपा दिता, तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, तो आमचो खूब तो आमचो आपुरबायेचो पाय, आमी ताजी आपुरबायेची, तो आमचो मोग करता, दीस रात मोग करता, कृपा दिता, काकू दिता. हें आमी आयकोंक आमचे कान आहात. आनी आमी आयकोत येयल्या. देखून आमी ल्हान भुरग्या भाशेन आले ले पुट्टू आले चॉकलेट जाय लाड्डू जाय हे आनी कितें जाय हें घेवन आमी बसोन आहा. पूण आतां तो कितें सांगता तें आमी करपाक गरजेचें. आतां आमी व्हड जाल्या. नाव वी आर मच्युअर्ड इन आवर फेथ. नाव वी आर नो मोर स्मॉल चिल्ड्रन. नाव वी नीड टू डू वॉट द होली स्पिरिट इज टेलिंग अस. आमी आतां ताचें उतर आयकोपाक गरजेचें. नाव वी नीड टू बिकम सेन्सिटीव टू द होली स्पिरिट. म्हणून आमी जितली देवाचें उतर आयकोता तें उतर आमी सोजमोता, तें उतर आमचे भितर दवरता, तें उतर आमी सांबाळून दवरता. आतां जबाबदारी कोणाची जाता? पवित्र आत्म्याची. तें आमच्या मनान हाडपाक. आनी जेन्ना तो आमच्या मनान हाडटा आनी तें उतर आमी पाळटा, आतां आमचें प्रमोशन जाता. वी ग्रो इन द स्पिरिट. आमी आतां फर्स्ट स्टँडर्ड टू सेकंड स्टँडर्ड, 10th स्टँडर्ड टू 11th स्टँडर्ड, 12th स्टँडर्ड, कॉलेज, युनिव्हर्सिटी जितली आमी देवाचें उतर आयकता. पूण कितें जाता? देव आमकां कितें सांगता पूण मागीर म्हणटा सायबा तूं सगळें जाणय, तूं सगळें सजमताय. सायबा तूं सगळें सजमताय. ह्या वेळार हांवें थाराव घेतला उपास करपाक, पूण आतां म्हाका भूक लाग. तूं सगळें सजमताय. खालें जेवण. त्रास घेवंक ना. हांव उपास करपाक चिंता, आयज उपास करतलों. दनपारच्या वेळार शेजाऱ्यान कांय रांदूंक ना, पूण आयज रांदलां बरी बिरयानी म्हाकाय रांदूंक जाय ती बिरयानी.
ना तर शेजाऱ्या कडेन वचोंक जाय कित्याक तो पोरमो येयलो सैतान येयलो ताळणी घालपाक जालें देव तूं सगळें सजमताय हांव जाणा तूं सगळें सजमताय मातशी कितें तकली जड जाली मातशी दूख येयली देव सायबा तूं सगळें सजमताय उतर नाका उलोवपाक उतरान ते आमकां जैत नाका आमकां वखदां जाय दोतोरा कडेन वचोंक जाय कोणा बरोबर एग्रीमेंट करूंक जाय कोणा बरोबर मागणें करूंक जाय आख्ख्या संवसाराक अहें करूंक सांगूंक जाय की आमी अशें जाला म्हणून आमचो संबंद देवाशी ना झूज करूंक आमी तयार ना हा आमी झूज करपाक तयार आर वी रेडी टू फायट आर वी रेडी टू गो टू वॉर आमी सतत तुमकां म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां चॅलेंज करता पवित्र आत्मो आमी झूज करपाक तयार आहा फकत आमी दोतोरा कडेन आका कडेन मागणें कर ताजे कडेन मागणें कर खा जे भाशेन आमकां जीव जाय आनी मागीर म्हणपाक सायबा तूं सगळें जाणा तुका यू अंडरस्टँड एवरीथींग तो सगळें सजमता पूण तूं सजमताय तूं ताचे पासून थोडे त्रास घेवपाक तयार हाय थोडो उपास करून मागण्यांनी रावून ताचे उतरा प्रमाणे चलपाक तूं तयार हाय कम ऑन माय डियर ब्रांचेस हांव विचारता तुमकां हे वेळार कम ऑन वेक अप उठात जाग्यांतली उठा आमी उठुया आमी ह्या वेळार ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक विदाउट कॉम्प्रोमायझींग आमी रेडी आहांव काय जो कोण डिसिजन घेता ताच्या जिवितांत ताका चॅलेंज येतलोच देर वील बी अ टेस्ट आयकतात हांव कितें सांगता तें आर यू लिसनिंग व्हॉट आय एम सेइंग Yes, brother. Yes. The test is not come to fail you. The test is come to promote you. But to pass the test, there has to be a test of endurance, test of patience, test of tenacity, test the mindset to fight the good fight of faith. आमी तयार ना जाल्यार ह्या निमाण्या काळार आमी कावार जातली विल बी फिनिश्ड ह्याच दिसांनी ह्याच सुमारान हांवें पळयलां हांव नको कित्याक हांव पळयतां भुरगे तरणाटे 2-3 वर्सां काजार जाल्यार 5-6 काजार जाल्यार born in 1984 born in 70s born in 90s born in 2000 भुरगीं काबार 3-4 दीस पयलीं एका 7-8 वर्सांची चली भायर पडली काल ओपोर एक बायल म्हाका दिसता 47-48 2-3 सुमान पयलीं 10 तारखेर एप्रिलाची हांगा नॅशनलार एक बायल 47 year old टीचर आसली ती बायल काबार जाली कॅन्सरा कडसून 3 ल्हान चलयो आहात वखदां नाका हें कित्याक घडटा आनी आमी मागीर इगर्जेन वेता मागीर पाद्री शर्मा देव तांचो खूब मोग करतलो तांकां स्वर्गा राज्यान भितर सरपाक दिल्यान ती आतां स्वर्गार आसात आमचे पासत मागणें करतात कित्याक आमकां हें सोच सांगूंक आमकां जायना आमी मातशे पॉलिटिशियन जाता कित्याक ताका सोच सांगपाचें एक तर ती मेल्यान आनी ताजे वयल्यान आतां आमी इगर्जेन येयल्यान आनी आमी कितें आमी आमच्या तोंडांत कितें वायट सुद्दां जालें म्हणटा कितें फादर कितें ब्रादर तूं अशें उलयताय Praise God. आतां आमी But पॉलिटिशियन that is wrong, no, brother. That is wrong. आतां आमी It's पॉलिटिशियन misleading. जाल्या रॉंग 100% रॉंग सोच Yeah, सांगूंक they're जायना आमच्या misleading. Yeah. आमकां कितें एक्सप्लेनेशन दिलें देव तांचो मोग कोत्तालो म्हूण ताका स्वर्गा राज्यान व्हेल्यान आनी 3 ल्हान भुरग्यांक सोडल्यान हें देवाक जाय 3 आपल्या ल्हान चलयांक जी एक 15 वर्सांची एक 12ची आनी एक आतां 18ची तांकां सोडून पाय बरोबर सोडून ही देवाची खोशी Not at all. म्हळ्यार मोठाय न्हू ब्रदर सगळीं देवान दाळें मरण देवान दुयेंस दाळें That's what they say. रबीश कोणाक कापोसतात ना कितें सोच सांगपाक कित्याक ती सोतूच नको जाल्यार कशे भाशेन सांगतली देखून हो काळ येयला आमचो
एक सासणीक जिवीत जिवपाक. सासणीक जिवीत म्हणजे मरण येवचें ना. आनी मरण येवपाक नाका जाल्यार आमकां जाय त्या उतरा प्रमाणे चलपाक. वी नीड टू लिव्ह बाय द वर्ड. The word should be the highest authority. The Holy Spirit should be in charge. आयकतात म्हज्या बाबणीनो आमी कितें सांगता तें. Yes, brother. हांगा कोणाचें मोडें येवंक ना, कोणाचो इतेर ना, मनशान म्हणूंक जाता. इगोर्जेन कोणाक म्हणूंक जाता ही वस्तू तुका दाणायतली ती. तुका Yes. इगोर्जेन जागो दिवचे ना सांगपाक. या ब्रदर दाणायतोली न्हू आनी ब्रदर मुगे काल कजनांगे भायल मेल्या खाली डे बिफोर येस्टरडे आनी तेंगे आख्खें घोर मुगे तितीनांगे चेडतो आख्खें घोर ब्रदर इट इज ऑफ प्रिस्ट आनी कित म्हण अप्पू फकत तेगे ती बोरना बी म्हूण कांय ना ते रोजार कोराय. Nobody was aware that she was sick and all. काल ती मेली आनी मागीर म्हणटा कितें देवान तें दुयेंस धाडलें. हांवें said देव केन्ना दुयेंस धाडना म्हूण. God never sent it from the evil one. I said we have to pray and rebuke it. मागीर ती मागीर म्हाका पास्टर जाल म्हणटा ब्रदर कोणाक अशें करून सांगल्या फॅमिलीक when I tell them about the word of God. Yes. But this is the fact. जेजू कारगम. जाणें म्हज्या बाबणीनो आमी आतां कोणाचें उतर आयकलें, कोणाचो शेरमाव आयकलो, कोणाचें पाद्रीचें आयकलें, कोणे ब्रादराचें आयकलें, कोणे आमकां उतर शिकयलें. हें बरें आहा, सगळें बरें आहा. पूण आमचो संबंद देवाशी आनी आमी तें उतर पवित्र आत्म्याचें आयकोपाक गरजेचें. जें कोण आमी पाद्रीचें म्हजें हांवें शिकयलां बुधवाराचें कोण रितीराक गेलो, ब्रादर साजीद, फादर जोस, फादर आगुस्तीन, कोणें ब्रदर जावं कोणें शिकयता तें बरें आहा, तांचें उतर आयकलें बरें आहा. पूण हें सगळेंचें उतर आयकलेंय जाल्यार हांवें तें आवाज पवित्र आत्म्याचो आयकोपाक तें पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां म्हणून तें उतर आयकोपाक गरजेचें. Until I hear from the Holy Spirit, I'm still on shaky ground. I'm not on the foundation of the word. आमी सोजमोता की ब्रादरान सांगलें I'm in the word. हांव खूब पाटी आयकोतां. They are in the word. एक स्टायल जाल्या आतां. They are in the word. म्हणजे ती आतां इगोर्जेक वेतात, मिसाक वेतात, पूण ती आतां खंयची मिनिस्ट्रीन आहात तें उतर शिकयतात समजा कोणाचें ब्रादराचें आयकतात, खंयचे मिनिस्ट्रीक वेतात, कोणाकडेन आयकतात. दे आर इन द वर्ड. म्हणजे तांकां दिसता की मातशी तांची फितां मातशी चड सुटल्यान म्हणजे ती मातशी स्ट्रॉंग आहात. दे आर इन द वर्ड म्हणून. दे आर इन द वर्ड म्हणजे कितें? आर यू हियरिंग द वर्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट ऑर आर यू हियरिंग फ्रॉम द प्रीचर? What is the meaning of the person is in the word? The meaning of being in the word is you are hearing the voice of the Holy Spirit in your personal prayer time. The Holy Spirit speaks to you. That is being in the word. आयकता तुमच्या भाव भयणीनो आमी आयकता कितें सांगता तें. So when somebody says they are in the word, that means they are hearing the voice of the Holy Spirit. The Holy Spirit speaks to them. They have a relationship with Jesus through the Holy Spirit. म्हणजे तांचो संबंद देवाशी हा कित्याक पवित्र आत्मो तांचे कडेन उलयता. तू या प्रिचरा कडेन वेता, या पाद्री कडेन वेता, या सिस्टरा कडेन वेता, या प्रवादी कडेन वेता, हाचे कडेन वेता, ताचे कडेन वेता, and we are in the word. You are not in the word. You are in the word. बरें हांव म्हणिना तूं हांगा वचूं नाका, हाचे कडेन वचूं नाका, ताचे कडेन वचूं नाका, ताचें उतर आयको नाका. पूण सगळ्यांचें उतर आयकल्या उपरांत तुवें तें उतर पवित्र आत्म्याक कडसून आयकोपाक गरजेचें. ओके, लेट मी से दिस इन इंग्लीश चुको नासतना म्हणपाक.
Even if you heard a dozen preachers, even if you heard the best preacher, the best prophet, those who are doing miracles and signs, anointed preachers, even if you went to them, it is your responsibility in the secret place of prayer to hear that same word and affirmed by the Holy Spirit. And then that word will become flesh in you, and then you can say, I am in the word. ऐकता ना कितें सांगता तें? समजल्यात तुम्ही हांव कितें सांगलें तें आतां? Yes, brother. So if you think that you heard it, maybe तुवें आचें आयकलें, ताजें आयकलें, मातशें कितें नोट केलें, आचें हाका सांगलें, आचें ताका सांगलें, आनी मागीर लोक तो म्हणटा, अरे काय बरें शिकयलें, पूण तुका पवित्र आत्म्यान शिकोवंक ना, तुवें ते वेळ काडूंक ना, तुवें तुवें इन्वेस्टमेंट करूंक ना in the secret place of prayer. You have not built your relationship with the Lord, but you are just going about your life without just talking the word. कितें म्हणूंक जाय म्हणून जालें, 1 वर्स जालें, 2 वर्स जालें, कितें म्हणलें. But it's not come to you from the Holy Spirit. You are fooling yourself. तुकाच कितें म्हणटात ते भाशेन, जाकोबाचो पयलो 8:22 22 कितें म्हणटा? उतर कोरात, उतर सांबाळून दवरात, जे उतर आयकतात ते आमी कोरात, ना तर तुम्ही तुमकांच फटयतल्यात. You will deceive yourself. So why are people deceiving themselves? They go to this church, they go to that church, they go to this saint, that saint, this preacher, that preacher, this retreat, Potta, Shotta, Motta, Fotta, Bangalore, Goa, Karnataka, I don't know where, Timbuktu, all the preachers. सगळ्याकडे वेतात, पण आपणाकूच फटयतात. फटयतात. जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे कडेन तें उतर उलयता, तुज्या मनान हाडटा, कित्याक तें उतर तुजे भितर मास जाला म्हणून, तेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचें उतर आयकताय म्हणून आतां तुका त्या उतरा वरवीं परीक्षा येतली, आनी त्या परीक्षांत पास जाल्या उपरांत तुजें प्रमोशन जातलें. यू विल बी इन्क्रीजिंग in your ranking in the spirit. आमच्या भुरग्यांक पयलीं आसत जाल्यार आमकां नाका ती 5 वर्सां पयले क्लासीन उरलीं, मागीर दुसरे वयतत, मागीर आमकां नाका ती 3-4 वर्सां दुसरे, आमकां 1 वर्स पयलें, दुसरें वर्स दुसरें, तिसरें, चवथेन, 5वेन, 15 जाता म्हणसर मॅट्रीक केल्या उपरांत ताका कॉलेजीन वचपाक पाय माय खुशालकाय भोगता की ना? Yes, एक brother. पाय माय आपली चोली, आपलो चलो मॅट्रीक करता, 15-16 वर्सां जाता म्हणसर खुशाल भोगना, भोगता. तेच भाशेन आमच्या सोर्गींच्या पायक जेजू पवित्र आत्म्याक खुशालकाय भोगतात जेन्ना ताची भुरगीं उतर आयकतात, तें उतर पवित्र आत्म्या उदेशी तांकां तें उतर मेळटा, तीं उतर कोत्तात, त्या उतरान तीं पास जातात, तांचें प्रमोशन जाता, तांचें रँकींग मेळटा, तीं आतां वाडत वेतात. कित्याक आमी त्या उतराक वालोर दिला. वी हॅव गिवन ऑनर टू द वर्ड. गिविंग ऑनर टू द वर्ड इज गिविंग ऑनर टू जीसस. आयकतात हांव कितें सांगता तें? Yes, Lord. जेन्ना आमी उतराक वालोर दिता, केन्ना आमी म्हणटा वालोर रे तुका बाबा, वालोर वालोर. पण आमचे पॉलिटिशियन कितें आमी कितें मातशें कितें डायलॉग मारलो, अरे वालोर तुका रे बाबा, वालोर. देखून हांव तुका म्हणटा, तुमकां वालोर म्हणटा. कित्याक वालोर म्हणटा? कित्याक तुमी तें उतर जें पवित्र आत्म्यान तुका सांगलां तें तुमी पाळलें, कॉम्प्रोमायज करूंक ना. जेजूक म्हणूंक ना, सायबा तूं सगळें सजमताय, आयज हांवें उपास करपाक थाराव घेतलो, पूण म्हाका ती बिर्याणीचो पोरमो येयलो, हांवें बिर्याणी घाली, तूं सगळें सजमताय. आयज हांवें चिंतलेलें की हांव उतर शिकतलो, पूण आतां म्हजी तकली फोडटाली, म्हजो हात दुखतालो, म्हजे पांय दुखताले, आनी हांवें आतां
तें उतर काय शिकोना हांवें बसली आनी हांवें टीव्ही पळयली. शोले मुवी पळयली हांवें. मातशें डिशें पळयलें, मातशें हें उतर नाका, हांवें मातशें पिक्चर पळयलें. आतां पिक्चर म्हज्या तकलेन आतां घुंवता. आतां म्हज्या भितर सगळें डू जू 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 चलता. आतां हांव बुधवारा दिसा येयलां आतां उतर आयकपाक, आजून पासून घुंवता, जू जू चलता. तुम्हारा क्या होगा कालिया? आय सायबा, जेजू कारगा. कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय म्हज्या भाव भयणीनो? हांवें खूब सांगलां आयज. Anybody has a question? That's good. By Only- Fatima Abbas, कितें म्हणूंक जाय तुका? All the way from Qatar. No, brother, whatever you spoke is the truth. Thank you, Jesus. All truth. Nothing else than that. Praise God. चल बाय नेटी. Yes, God. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. अर्गा तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वकानी तुका जेसू. या घोडये पासत, हे शिकोवणे पासत, जे भावाच्या तोंडांतल्यान पवित्र आत्मो उलयतला, ते आमी आयकोन ते वेव्हारांत घालूंक एकदम गरज. या निमाण्या दिसांनी आमी ते शाणी वस्तुरे भाशेन आमचे पोटल्यान तेल चालू दवरूंक जाय. जेजू ये पर्यंत तें तेल काबार जावंक दिवंक फावना. हो निमाणो काळ एकदम हो निमाणो काळ जावन आसा आनी हो धुमाळो येता तो केन्नाच घडोवंक ना तसलो येवचो आसा. सो आमी उतर जे आमी आयकतात तें पाळूंक गरज. आमी ओत्मीक वाठारांत वाडोवंक जाय. जेन्ना आमी उतर पाळटात तेन्ना आनी उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमचे आत्मीक वाठारांत आमी वाडत वेतात. आमचे ओत्मीक जू जावन आसा त्या मेळ्या आत्म्याक लागीं. आमकां पवित्र आत्मो दिलोलो आसा. त्या पवित्र आत्म्या प्रमाणे चलोन तो कितें आमकां सांगता ताचे प्रमाणे चलोंक सगळे तरेचे वायट पयस करूंक आमकां तो आदार दिता. आनी पातकी सोयंबाच्यो कोश्यो पाळूंक आमी पावची नात. जो कोण उतरा प्रमाणे चलता तो पातक करूंक पावचो ना. सो पवित्र आत्मो आमकां ताचो ताळो आयकोंक एकदम गरज आनी ताच्या सांगण्या प्रमाणे चलोन आमी आत्म्यान कुडीन आनी जिवान चुकी विरेत सांबाळून उरतलीं. अर्गा तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. आनी आमी देवाचें उतर आयकोन तें पाळूंक आमचें कूड दोमावन दवरूंक आनी आत्म्या वाटेन आमी वाडोवंक चड आनी चड गरज. आनी हें देवाचें उतर जें आमी आयकतात तें आमी दुसऱ्यांक दिवन तांकांय देवाच्या राज्यांत हाडूंक आमी वावरुया. ह्या मागणी हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन.
Amém. 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 Jesus Cardão. Amém. Jesus Cardão. Jesus Amém. Jesus Cardão. Thank you, Jesus.